शुक्रार 3 माय 2024 भाग्यवंत फिलिप आणि जाकोब धर्मदूत. मुखेल वळ वाट सोत आणि जिवीत हांवच. नियाळाक आधार. कॉलेजीन शिकतना भुरग्यांक डोंगरी वाठारांत हायकिंगाक व्हरतात. सोरभोवती कोडपी जमीन, झाडां, कांटे फाटे, मदेगोत ओशीर वाट. फुडाऱ्याचेर पातयेवन भुरगीं चलतात. गोडीभोर लेगीत फुडारी दिश्टी पडना जाल्यार सगलीं आबालार जातात. असल्या कार्यावळींत वो पळयणार एक फुडारी गरजेचो. ताका वाटेची म्हायती आसूंक जाय. ताणें सगल्यांची जबाबदारी घेवंक जाय. आडखळींचेर जैत व्हरूंक शिकूंक जाय आनी आपल्या पाटलाव करतल्यांक खऱ्या ठिकाणार पावोवंक वावरूंक जाय. शिसा थाय अशेंच कितें घडटा. जेजून आपल्या कोश्ट मरणाची खबर केलोले पावटी ते घाबरतात. ताका प्रश्न करीत रावतात. तो खंय वेता? आमी वाट नकळत. आमी बापाक वळखनात. आमकां बाप दाखय. आयज फिलिप आनी जाकोब धर्मदुताची परब आमी मनयता. सादें ओस्कोत सैमाच्या मनशांक जेजून विचून काडले. तांच्या प्रश्नांक साद्या उतरांनी जबाब दिले. म्हाका पळयता तो बापाक पळयता. कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. जेजू एक फुडारी कसो खरी वाट तांकां जाता आनी बापाशी पावूंक तांकां सगल्या वायटांक आनी आडखळींक फुडो करूंक शिकयता. बापाक वळखून घेवंक पयलीं आमी जेजूची ओळख करून घेवया. कंप्युटर, लॅपटॉप, फोन, मोबायल आदींसून भायर सरुया. आमचें काळीज मन जेजूच्या शिकवणेचेर थिरावया आनी आमचो जबाब दिवया. उलय सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता. म्हजो थाराव. ल्हान ल्हान कोरण्यांतल्यांनी जेजूची वळख दुसऱ्यांक दिवंक वावुरतली.